चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. माणकां मोते कार्यावळीक तुमकां सोमेस्तांक माय मोगाचो येवकार. द किंग ऑफ मेलोडी मधुर संगीताचो राजा म्हूण संवसारभर नामना आसलेलो आल्फ्रेड रोज हाका हालींच 90 वर्सां भरल्यान. कोंकणीच्या मोगाक लागून ताणें बऱ्यो झुट्ट्यो सोडून दिल्यो आनीक निस्वार्थीपणान कोंकणीची सेवा केली. आयज तो आमच्या मदें ना, पूण ताची कांतारां ताचें संगीत आजूय आमच्या कानार सादता. ह्या खिणांत आल्फ्रेड रोजाची घोरकान्न आनी आमच्या मोगाचे रिताबाई ताची धूव आद्रियाबाई आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें आसात. प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तांकां हुनहुनीत येवकार दितां. आद्रियाबाई येवकार. हालींच दालगाद कोंकणी अकादेमीन व्हडा गोणगोणान आल्फ्रेड रोज हाचो 90th बर्थ मनयलो. ह्या सुमयार रिताबाई तुमकां कितें भोगलें? आमकां चड खुशालकाय भोगली. द रोज फॅमिली. इट वॉज अ प्राऊड अँड प्रायसलेस मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लव अँड लायफ ऑफ द लेजंड आल्फ्रेड रोज, माय डार्लिंग हजबंड. आद्रियाबाई. चड खोशी जाली म्हाका आनी म्हाका अभिमान भरलो कित्याक इतलो मोग सगळ्यो मेळता आमकां. डॅडीचो फॅन आनी डॅडी आसतलो ताका तें पळोवंक खुशाल जातलो आसलो. तर म्हाका वेरी प्राऊड मोमेंट. खरेंच एक वेगळीच खुशालकाय त्या सुमयार आमकां दिसून येताली. रिताबाई, आल्फ्रेड रोज तुका पयलोच कसो भेटलो? म्हजो पाय एक बरो आर्टिस्ट आहलो, बरोयणार आनी डिरेक्टर एंथनी रोझेरियो पेस ताचें नांव आसलें. ताणें 2 एकदम फेमस तियात्र बरयल्यात, सोशिनिका आनी गाराची चावी. ते गाराची चावी तियात्रान आल्फ्रेड म्हजे ऑपोजीट एक्टींग करतालो आनी आमी कॉमेस कोच्या आदी ताजे कोदेलीर एक ताजें स्ट्रॉ हॅट हाडलें. हांव ते स्ट्रॉ हॅटार बसून ते क्रॅश केलें. द रेस्ट इज हिस्ट्री. आनीक तुमची इश्टागत? मागीर आफ्टर दॅट आमगे केन्ना येता, आय एम सॉरी. म्हणजे मामी म्हणा तुका तें हॅट हांव हाडून दितां आनी तें हांगा मेळना, UKचे लंडनचे हॅट. आल्फीन जायतीं कांतारां रचलीं. तुवें ताचें पयलेंच कांतार खंयचें गायलें हाचो तुका उगडास आसतलो? माय लॉंग टायम मेमरी इज नॉट सो गूड, बट म्हाका दिसता वन ऑफ द ओल्डीज इज बोमयची बिरमोटी. तुज्या वांट्यार 2 वडी आसतल्यो? पळोवया. हांव चेडूं चलता फिट्टी फिट्टी फेटी, म्हणटात म्हाका बोमयची बिरमोटी. चोळे म्हाका मोगाच्यो धाडटा चिटी, पूण कोणाकूच फोडिना मिटी. वा 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 वा. आद्रियाबाई, तुवें केन्ना कांतारां गावंक सुरवात केली? ल्हान आसतना 4-5 वर्सांनी. पूण डॅडीचे आल्बम ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केले. आल्बम आय लव यू ते आल्बम ते हांव 6 वर्सांची हाडली. तेन्ना इंग्लीश आनी कोंकणी डॅडीन म्हाका शिकयले. पूण तुजें तेन्नाय खंयचें तरी कांतार आवडीचें आसलें आसतलें जें परत परत तूं म्हणटालें? एक हाडली टूटी फ्रुटी एवरीवन इज कॉलिंग मी टूटी फ्रुटी. ते उगडास सांग म्हाका. ओके. तुज्या डाडान आनी मामान गायलेलीं जायतीं दुयेंतां आसात. म्हाका दिसता जेन्ना ह्या रेडिओ उदेशी जावं दुसरो कोणूय म्हणटा आसतनाय कानाक पडटात. आनीक अशें तुज्या आवडीचें अशें खंयचें कांतार? सगळे फेवरेट. पण
हांव कोंकणी जाणा. आय एम अ क्रूनर. ते फेवरेट बेस्ट. आनी आतां रिसंट आमी प्रॅक्टीस केले दुकोर आनी लेतांव. ते दुसरे आतां म्हाका बरें लागता. कॉमेडी कांतार. वय आय एम अ क्रूनर हाच्यो एक दोन वळी उडास आसतल्यो. I am a crooner, I am a crooner. When I sing, people say, wow. I sing for dance bands, I sing for beach groups. In Konkani shows, I wanna be now. आयज आमी जो पयरूच प्रोग्राम जाला ताचो एक क्लिप पळोवया. दुकोर आनी लेतांव. लेतांव. Oilo ailo Johnny tane बरेच नाचले. अरे मागीर आयलो टॉमी ताणे गिटार शिकयले. अरे ऑन्नी आयलो ताणे गुण आयले. सान्नी नानी बेनी मोटोरांनी भोंवडायले. हा 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 कितें करूं कोणान म्हणून आई दवरून हांवें बांदला मोगाचें तारून. कितल्या जाणांक कशी तारवारां बरूं. आलरे बाय आयज जायत्यो संगीताच्यो कार्यावळी जातात. गोंयांतूय जातात, मुंबय जातात, वचतूय जातात. तुका केन्ना तरी असल्या कार्यावळींनी वांटेकार जावंक संदी मेवल्या? वय आमी 2017 मारियानो फर्नांडीसच्या तियात्रान कांतार केले. इंगल आनी हांव लंडन, UK आनी गोंया. आनी कितले दुसरे म्युजिकल शो हाडले बोमाय आनी गोंया. मेर्सेज आनी बेनावली आमी येताली. कितल्यो कितल्यो सुमार रिहर्सली जाय पडटाल्यो? रिहर्सल आमी कोत्ता की आमकां ट्रॅक हा न्हय. तर इंगल आनी हांव प्रॅक्टीस कोत्ता घरा आनी मागीर शो. वय आलरिया बाय मदेंच म्हाका एक उगडास येता की तुज्या डाडान एका तेंपार हे म्युजिकाचे ट्रॅक करून एक म्युजिकल शो गोंयांत हाडलो आनीक लोकां मुखार तो घातलो. पूण जायते आमचे जे गोंयचे सिंगर आसलेले तांकां तें कुस्तार पडटालें. रिताबाई तुका उगडास आसतलो. पूण आयज आलरिया बाय जावं एंगलबर्ट रोज बरे भाशेन ह्या ट्रॅकाचेर जावं आमची जायतीं नवी तरणाटीं बरे भाशेन कांतारां म्हणटात. रिताबाई तेन्ना तांकां कितें अडचण जाली आसतली? म्युजीक अवेरनस म्हणचें तें आसूंक जाय न्ही. कित्याक एक बीट मिस जालो जाल्यार तुज्यान कांय करूंक जायना. आतां बँड वाजयत जाल्यार बँड तुज्यान फाटल्यान येता, फुडल्यान करूं येता, कितेंय करूं येता. दे कॅन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू युअर बोन्स. व्हडले सावंड ट्रॅक बी करीत जाल्यार यू हॅव टू बी अ गुड म्युजिशियन. यू हॅव टू बी ऑन टायम. हे सादारण कितल्या वर्सां पयलीं सुमार हे भाशेन ताणें प्रयोग केला? हे म्युजीक कितल्या वर्सां पयलीं केलें आसतलें? This with the soundtrack? Yeah, about 25-30 years ago, I think. म्हणजे आयज ताचें जे 30-35 वर्सां आदीं जें मन आसलें तें आयज वेव्हारांत आयलां आनी आयज ताचेर जायतीं जाणां कांतारां म्हणटात. सारकें. आलरे बाय लायव्ह म्युजिका परस जे ट्रॅक आसता, मायनस ट्रॅक आसता, ताचेर कांतारां म्हणूंक सोंपें जाता? ना, ट्रॅक डिफिकल्ट. डिफिकल्ट. लायव्ह म्युजीक इजी. यू नो कित्याक स्लो वचोंक जाता, फास्ट वचोंक जाता, बंद करूंक जाता इन बिटवीन. ट्रॅक ते संगीतकार तें धरून घेतात, सांबाळून व्हरतात. रिताबाई आयज आल्फ्रेड रोज आमचे मदें ना, पूण ताची कांतारां अजून जिवी आसात. आयज आल्फ्रेड रोजाची ताणें गायलेलीं कांतारां आयकतना तुका कितें भोगता? कोणूय तरी ताची कांतारां गायता आनी आमी आयकतात, जावं तूंय ती केन्ना केन्ना गायता, तुका कितें भोगता? स्टॅटीक म्हणटा पळय तें, आय एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे इस्पा भायर खुशालकाय पळोवंक कितलीं भुरगीं, ल्हान ल्हान भुरगीं, जाणटीं सगळीं सुवातेर कांतारां म्हणटात. ती म्हजी गोवाची सदांच विश आसली की कोंकणी कांतारां म्हणोंकूच जाय. भुरग्यांनी आपली भास, देवाची भास म्हणो तो उलोवंक जाय कोंकणी. इतलें ताणें कांतारांनी परगट केलें. कोंकणी कुजनान दवरची न्ही म्हणून सालान हाडूंक जाय. म्हाका दिसता आयज तो एकदम खुशाल आसतलो. आतां भुरगीं सगळीं
कोंकणीन कांतारां करतात पण यूट्यूब इतली फेमस जाल्यात आनी ती भुरग्यांक ते यूथ तांकां पळोवन एकदम खोशी जाता आनी म्हाका केन्नाच ती म्हजीशी येत जाल्यार हांव सदांच तांकां एनकरेज करता. दे नीड एनकरेजमेंट, दे आर द फ्युचर. खरेंच एक वेगळी स्फूर्त आमकां फावो जाता आल्फ्रेड रोजा उदेशी. तो केन्नाच कोंकणीक लागून फाटीं उरोंक ना जावं तो आपूण ल्हान अशें ताका दिसोंक ना पूण सदांच होड्डें फुडें काडून कोंकणीच्या मोगान तो मुखार वचत रावलो. आयज आमी जायते फावटी आमचे वडील भुरग्यांक म्हणटात बाबा इंग्लीश सामकी गरजेची, आमकां कोंकणीची गरज ना. पूण आल्फ्रेड रोजाच्या वावरांतल्यान अशें दिसून येता की कोंकणीन आमी तर वावर करीत जाल्यार आमी संवसारांत खंय ना खंय परजळत रावतलीं. तेच भाशेन आमचे जायते संगीतकार जावं कांतोरिस्ट ह्या संवसाराचेर परजळलेले आमकां दिश्टी पडटात. म्हणटच कोंकणी आमकां तितलीच गरजेची. आनी हेच भाशेन आमी उलयता आसतनाच आल्फ्रेड रोजान एका परस एक अशीं 5,000 वयर स्वादीक कांतारां रचलीं आनीक तांतलीं जायत्या जाणांनी थोडी उखलून दवरलीं आयज तीं लोकांच्या वोंटाचेर खेळटात. रिताबाई, तुज्या आवडीचें आनी घोस्ताचें कांतार खंयचें? म्हज्या गोवारकाराची सगळींच कांतारां एंटरटेनिंग, मिनींगफूल आनी पॉजिटीव आसलीं. म्हणून म्हाका फेवरेट खंयची म्हणून सांगूंक जायना, सगळीं. पयलेच फावट हांव डॅडीचे कांतार म्हणल्यार आतां गोरकार आनी पयले फावट आयकले ओल्ड सॉंग. तर वस्तोरेचे सूख फोको दादलो तोच मोलादीक दिवो सगल्या मोदलो दिल्यार पासून तिका संवसार सगलो गोरकाराचो पोरजोल तिका ओगलो. गोरकार गोरकार गोरकांनीचो तो सदांच धीर आनी आदार. गोरकार गोरकार मुन्नी आसात स्वर्गार देव संवसारांत गोरकार. वा 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 वा. म्हणजे हे तुवें कांतार सारकें फिट आनी डॅडीचे उतरां सगळे क्लियर, मातशे डिफिकल्ट. म्हाका इतले टेन्शन जालें कित्याक डॅडीचे भाशेन म्हणूंक जाय, एक्सेंट आनी कितें घालूंक फावना. क्लॅरिटी आनी प्रनाउन्सिएशन सारकें आसलें. खरेंच रिताबाई, ही फकत आमी आल्फ्रेड रोजाचेर उलयलीं. तुवूय एक नामनेचें कांतोरिस्ट म्हणटोच केन्ना तरी तुका दुसऱ्यांनी आपणाची कांतारां म्हणूंक शेवक दिला? वय जायतीं. म्हाका सगळ्यांचो कुडा साचो ना पूण एज ब्रिटॉन, ऑर्थेन्स, टिट्टा तांचे कॅसेटीन हांवें कांतारां म्हणलें. तूं कसलीं कांतारां म्हटल्यार उगडास आसा? म्हाका ताचो म्हणटा लॉंग टर्म मेमरी नील. ओके. तर आतां आमी मातशे सायडीन या आनीक ताच्या लेखणेंतल्यान जायतेच तियात्र भायर सरले. ह्या तियात्रांनी तुका न्हेसोंक शेवक मेवलो? वय, काजा जाल्या उपरांत सगळ्या तियात्रांनी हांव हाल्ली. त्या आदी आंतनेत आनी जेसी ती कोत्तालीं कित्याक तेन्ना हांव नाहाल्लीं. हांव वॉज अ स्कूल गर्ल. पूण तुजो उगडास म्हणजे पयलींच तुका कसली भुमिका मेवली? ट्रियो म्हणूंक तें मुनिसो देंवचो रे. हांव तेन्ना आंकवार हाल्ली पळयताना कोण हांग येवंक जावंक ना आनी ताणें रिक्वेस्ट केलो म्हजे डॅडीक कॅन्शी दीस एंड सम ट्रियो हाडलो, जेसी, आल्फी आनी हांव कितें. बट आय वील नॉट रिमेंबर दॅट. नो, पूण तियात्रान भुमिका एक्टींग नाका, ताका एक्टर्स हाडले न्ही, ओन्ली फॉर द सॉंग्स ही वॉन्टेड. तूं चडशीं कांतारांच म्हणटालें? ना, एक्टींग कोत्तालें हांव. But my prize thing in Alfie, I remember my role for M Boys drama. Ekut Rasto. That is my tailor-made role, and specially written for me. Tailor-made, sarko tailor-made role, and which I think justice was done to that. And to video kadung sudi, pun magir amka show hallo London ami gelo. So somebody else continued in my. They were requesting me to take out a video, but I didn't want to take out a video without you because that role was suitable only for you. Yeah, so that was my prized
रोल. एक तियात्राची जबाबदारी सांबाळप जायते फावटी जायत्या आडकोळी येतात आनी जायत्या आडकोळींक फुडो करून आमी मुखार वचचें पडटा. आल्फी जेन्ना तियात्र पालकाचेर हाडटालो तेन्ना तुका कडेन उगडास आसतलें, केन्ना तरी अशी ताका अडचण जाल्या आसतली? अरे हो एक इन्सिडंट सांगत जाल्यार आनी कितलो लांब आसतलो. बट दीस इज इन 35 years ago शानमुगानंद हॉलान म्युजिकल शो हाडलो. इंग्लीश इन कोंकणी, इंग्लीश बँड्स आनी आमचे बँड हाडले ते रोजबाद जावन. आनी आमची कांतारां हाडली कोंकणीन आनी गुडी सरवाय आनी द टॉप बँड्स वर ते. मागीर कितें जालें, आमी धाकटो चेडो शुबर्ट आनी इंगल आनी ना धाकटो चेडो हांव आनी आल्फी आमच्या गाडयेन एक सुटकेस घेवन आयले आनी आमची दुसरी फ्रेंडां हाडली. सो ती टॅक्सी घेवन आयली आनी एक सुटकेस तांची टॅक्सीन हाडली आनी शुबर्ट आनी ते फ्रेंडां बरोबर ते आयले. ते पावले थंयसर आनी म्हाका दिसता ती सुटकेस ती टॅक्सीन विसरली. हय. आनी ती टॅक्सी गेली. वयर आयल्या उपरांत आल्फी ताका विचारता, बाबा वेर द सुटकेस? शुबर्ट फ्रोज. ओगोच जालो. गमलें ती सुटकेस टॅक्सी बरोबर गेली. मग आतां कितें करुया? आल्फी वॉज व्हेरी काम पर्सन, व्हेरी काम. ही हँडल्ड इट सो ब्रिलियंटली. तो म्हणूंक लागलो, आमचो फोटोग्राफर हाडलो थंयचो, चल सिरिल टेक रिटा बाय टॅक्सी, गो होम एंड हॅड टू ब्रिंग ऑल अदर न्यू क्लोथ्स, विग्स, हय सगलें वचोन सगलें कबडांतलें कितें आयलें पोत्तून टॅक्सीन हांव हांगा आयलें. आनी त्या टॅक्सीन हाडली म्युजिकल नोट्स, आमची सॉल्फां हाडली. म्हणटच सॉल्फां नासतना हें कशें जातालें? आल्फीन मागीर अनावन्स केलें हें जालां म्हणून, प्लीज बेर अप विथ मी. हाफ एन आवर लेट जालो तो. लोक ते तेंप आयलो. इमॅजिन व्हेरी काम एंड कूल, बरो डिसंट लोक. कोणें फ्यू हाय कितें कांयच करूंक ना. आतां जाता पळय ते तशें. मागीर आल्फीन बाबुशाक आपयलो, बाबुशिया टाट 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 करून ती सगलीं कितें हाली ती कांतारां ताका बरोवंक लायली. हय बरयली आनी आमचो शो जालो. आनी शो वॉज अ सुपर हिट. कोणाक गमोंक ना. घरा आयलें हांव, सगळो शो बरो जाला पूण देवाक आर्गां दिली. दिस गॉड इज ऑलवेज विथ अस. आनी बियर शांडी पियेतालो. मी म्हजो डॅडी म्हणूंक लागलो, आल्फी तुका इतलें पासियेंस हा? हांव म्हजें हालें जाल्यार हांव कितें करतलो हांव तें हांव नाका. आनी एज वी आर सिपींग शांडी, आल्फी कांय पियाना. माय फ्रेंड्स, माय डॅडी, मामी कोण हाडली ती, पोंग 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 करून टॅक्सीवालो सोंपलो. तो बॅग घेवन आयलो. हय हय. मागीर आमी इतली हॅपी जाली. हांव ताका वी वॉन्टेड गिव हिम सम अवॉर्ड पयशे. तो गाबोरला आनी पेपर मागीर धाडली काय म्हूण सांगलें ताका तुमरा न्यूज. न्ही बाबा करून तो गेलो. बट हे हय लास्ट मिनीट नाजाल्यार ताका मात ही हॅड दॅट प्रेजन्स ऑफ मायंड. कामली सगलें केलें. सगलें स्कोर पोत्तून बरोवंक थंयसर म्हणटच पळय विदन हाफ एन आवर शो जालो. हांवें वचोन मागीर पोत्तून चेंज केलें, सगलें केलें आनी शो जालो. बट म्हाका दिसता हें बायोग्राफीनी सांगूंक ना की कितें. बट आयज म्हाका संदेश मेळ्ळो सांगूंक. खरेंच, कारण ताच्या भितरले गूण जायते आमच्या नदरे मुखार येतात. एक म्हणल्यार तो बरोवपी, गावपी, रचपी, म्युजीक कंपोज करपी, स्वताक वाजोवपी, ताणें ताच्या लिखणेंतल्यान पुस्तकां भायर काडल्यान जायतें कितें. म्हणटच समाजाचो हुस्को ताका आसा. देखून समाजा पासत ताणें हें पासियेंस घेवन पावल मारलें. देखूनच तो शो लोकांक अदीक आवडलो. आनीक तुवें म्हणटा आसतना पोंक 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 करून म्हटलें की म्हाका मुंबयचो आदलो उगडास आयलो की दर एका टॅक्सीक तोच हॉर्न आसलो. आयज ना. वय. तर आलरियाबाई, तियात्रांनी न्हेसोंक तुका कितलें आवडटा? म्हजें रोगतान आसा तें, तर म्हाका आवडटा. सिंगींग, एक्टींग. हांवें म्हजें ट्रिनिटी एग्जाम केला 8th grade परफॉर्मन्स आर्ट्सान. तर एक्टींग आनी सिंगींग म्हाका नॅचरल. देवाचे आर्गां आमकां सगळे. म्हजे भुरग्यांक बी ते गिटार वाजयता, बेबी युकुलेली आनी कीबोर्ड वाजयता. आनी ताचे कान सारके डॅडी भाशेन आमचे
रोगतान नॅचरल टॅलेंट. कारण आमी आतां जे कांतार लोकांक दाखयला दुकानांनी लायता तातूंत तुजो एक्सायटमेंट, तुजी एक्टींग, तुजे एक्सप्रेशन्स सगळें कितें दिश्टी पडटा. आतां कोंकणी आमची माय भास, ह्या विशीं तुजें मत कितें? ल्हान आसतना डॅडी फकत कोंकणी उलयतालो आनी म्हाका इतले राग येताले कित्याक डॅडी आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग म्हणटाली. कितें सोजमोना? बट डॅडी आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग, आय वेंट टू स्कूल. ना 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 कितें म्हाका सोजमोना. तो मातशें इरिटेट करतालो. आनी मम्मी लागीं आमी इंग्लीश म्हणटा आजून पासून. पण डॅडी आसलो तेन्ना आनी म्हजी नाना आसली तेन्ना, म्हजो भाव अमेरिकांतल्यान नाना लागीं फोनार कोंकणी उलयतालो. तर आमकां तें नॅचरली येता. आतां आमी बोमाय रावता, आमकां मराठी, हिंदी, ते हिंदी आमी बॉलिवूड कांतारां म्हणटा, कोंकणी 1-2 कांतारां म्हणटा आमचे बँडाक. पर कोंकणी तें नॅचरल येता, पूण आतां ना उलोवंक प्रॅक्टीस ना इतलें. पूण डॅडी आसलो तेन्ना तो कंपल्सरी हाडलें. म्हाका सोजमोना, पूण डॅडी आय डोंट नो ना तूं म्हूण हांव तुका शिकयता. कित्याक प्रनावन्सिएशन आतां म्हाका हांव रेकॉर्डिंग करता, म्हाका डॅडीचो खूब उगडास येता. आनी डॅडी आसलो जाल्यार आयज कितलो फायदो जावपाचो. वय डॅडी मुली ना ली म्हणटालो, नेझल. हांव नको, ते मातशे प्लोरल आनी सिंग्युलर. यू नो डॅडी सगळे जाणा न्हू अहें न्हू धाकटू ली आनी ते वय मातशें ते ताका हांव मिस करता खूब. रिताबाई, तुकाय कोंकणीक लागून केन्ना तरी म्हणटालो की कोंकणी वोटांचेर खेळोंक जाय, आसूंक जाय? ते म्हणटालो, पूण हांव भुरग्यां बरी इंग्लीश उलयतालें सो दॅट दे आर अकस्टम टू बोथ इंग्लीश आनी कोंकणी. म्हाका ताका जायलोच ना, मोग आहलो चोड ताका कोंकणी भाशेचो. चड कांतार म्हणा पासून. आनी हांव दुबाय पासून गेल्ली, म्हाका इनवायट केल्लें सालिगांवचे 50 years. आय स्पोक अबावट सालिगांव ताणें कंपोज केलें. थंयसर देव बरें करूं आनी देवाची भास कशी म्हूण थँक्यू आमी देवाक फुडें घालून आमची भास इतली ब्युटिफूल की आमी सगळीं कितें ग्रिटींग करता ती देवाक फुडें घालून. हय, देव बरो दीस. बट हिंदीन अहें, पुर्तुगेजीन अहें आनी इंग्लिशीन अहें म्हूण ताची कांतार आहा. रिताबाई, हालींच ग्लेनीस बाईन आल्फ्रेड रोज हाच्या कांताराचेर खोलायेन उजवाड घालून द रोज ब्लूम्स हें पुस्तक तयार केलां. ह्या पुस्तका विशीं तुजें मत कितें? ग्लेनीस इज अ वेरी प्रोलिफीक रायटर, एक्सलंट रायटर. आनी हांवें सगळें म्हजेशी आयलें तें फूल डे पास करून टू स्पेंड द होल डे टू फायंड आवट हाव द सॉंग केम, सँड्रे कहें आयलें, एस्ता कहें तें कांतारां कितें आनी सो सगळें रिसर्च करूंक. So I have scrutinized the full manuscript published कोच्या आदी आनी सगळें I have seen that it is thorough work because it should be like a research work. ताणें एकदम बरें, ताणें चॅप्टर वायज पळय तो बूक बरयला. हांव पासून म्हाका हाल्लें की वॉट आल्फी मेंट इन दॅट सॉंग. म्हाका केन्ना विचारता तें वाय ही सांग डीड दॅट कंग फू आफ्टर दॅट सो एंड सो सॉंग. आय सेड आय डोंट नो वॉट वॉज इन हिज मायंड. आतां म्हाका विचारी मे बी म्हणटा मार्शल आर्ट्स. तूं म्हणटाय न्ही ते कांतार पयलो आयलो जॉनी हें युअर अ यंग गर्ल सिंगींग दॅट सॉंग. हां, तर सो इफ यू हॅव सो मेनी फेलोज कमींग एंड सपोजींग कितें हें जायत जाल्यार तेच्यान कंग फू कोण नाचो येता. आय डोंट नो वॉट इज आयडिया वॉज आय नेवर आस्क्ड हिम. आनी संवसारान हाडलो तेन्ना आमी केन्ना ताका प्रेज करूंक ना. आतां लोक म्हजो चेडो पासून म्हणटा अरे आय डोंट नो डॅड वॉज अ लेजंड. सगळीं हें करतात देखून हांव सगळ्यांक म्हणटा तुमचीं मनशां आसतना तांकां प्रेज करात, आय लव यू म्हणात, यू आर व्हेरी गूड म्हणात, पॉजिटीव वायब्स दियात. तो पॉजिटीव वायब्स दितालो आमी ताका म्हणजे अप्रिशिएट पर्सनली सांगूंक ना. आय टू जस्ट यू नो जायतें करूं येता हांवें. बट कारण आयज आमी पळयतात की जायतो बरो वावर करपी आसा ताचेर कोणूच लक्ष घालिना. आनीक थोड्यांक दिसलें आसतलें की आल्फीचो वावर म्हटल्यार खूब उणो. आमी खंयच्याय इस्कॉलान शिकता आसतना एक पोएट्री आमकां ते 4 लायनीची पोएट्री पूण टिचर शिकयतना एक पावट 2 क्लासीक येता एकूच पोएट्रीचेर.
म्हणजे ताचे फाटल्यान कितें आसा वय. तें बरोवपाचें लॉजीक कितें तो ते पोएट्रींतल्यान कितें सांगूंक सोदता वॉट डज ही मीन बाय इट वय तेच भाशेन आल्फीची ही अज्जर आनी कांतारां असोच संदेश दितात वय आनीक अशींच आमकां मुखार व्हरतात जेणे करून खंय तरी ताचे कांतार आमकां घोस्टोन वेता आमच्यो आदल्यो यादी उडास करून दिता वय सारकें रिटाबाई संवसारभर आल्फ्रेडाचे आनी तुमचे फॅन्स शिंपडलेले आसात वय तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता कीप सिंगींग आर सॉंग्स अँड तुमी आमकां तो मोग दाखयलात तो मोग दाखोवयात वी लव यू वी केअर फॉर यू गॉड ब्लेस यू आलरियाबाई कारण तुंय लोकां मुखार कांतारां म्हणटा म्युजिकल शोआंनी वेता तुकाय तुज्या डॅडीचे जायते फॅन मेवतात आनीक आयज ही कार्यावळ पळयतात आनी जायते खुशालकायेन भरल्यात तांकां तुज्या डॅडीच्या कांतारां उदेशीं थोडे कांतोरिश्ट जावंक पावल्यात तुजो संदेश म्हाका डॅडीचे फेसबुकान जायते फॅन पळयता आनी म्हाका आमकां इंगल आनी म्हाका जायते मोग मेवता मम्मी आनी डॅडीचे तूं मम्मी डॅडी भाशेन दिसता थँक्यू तो देव बरें करूं आमकां इतले मोयपास आनी मोग मेवता म्हाका चड खोशी जाता थँक्यू खरेंच तुमचो मोल्लादीक वेळ तुमी म्हाका दिलो आनीक जे भाशेन हांवें तुमकां विनंती केली तुमी रोखडीच तयार जाली खरें म्हटल्यार म्हज्या काळजाचे खोलायेंतल्यान खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां दोगांयकूय चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं आनी इतल्यानूच रिता रोज आनी आल्रिया रोज डिसोजा हांचे सांगाताक आयची माणका मुते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस